आयज मीना पूजा गोप म्हणून हांगा धरलेले आसा आनी तुमचे तेणी जॉब स्कॅमान तुमचे अमाउंट सगळ्यांत चड कितें जालें एक्चुअली सांग. एक्चुअली जाला कितें तेणी आमकां प्रॉमिस केलें की आपूण न्यूझीलंड तुका व्हरता म्हणून जॉब हितून. आनी तेणी कितें जालें आमकां म्हणजे म्हाका सेल्स एक्सपिरियन्स आसा तेणी कितें म्हटलें सेल्स एक्सपिरियन्सान तुका आपूण तुजें सर्टिफिकेट बीन सगळें दी डॉक्युमेंट बीन सगळें दी आनी हांवें ताका कितें केलें दिलें. पयलीं तेणी कितें म्हटलें की आपूण आपले ते फ्रेंड एजंट कोण ते आपले फ्रेंड सो आमकां अमावंट म्हणपा लागले की पयलीं तुका 4 लाख भरचे पडटले. तेज्या मागीर लॉकडावन जालें म्हणपा लागले ना फूल अमावंट भरचो पडटलो म्हणपा लागले 6 लाख म्हणपा लागले. तेज्या मागीर म्हणपा लागले ते आतां तुका एम्बसीन इंटरव्यू आसतलो सो ते इंटरव्यूक म्हणपा लागले 2 लाख लागता म्हणपा लागले. आमी कितें केलें आतां हांगा भरिना जाल्यार ते पयशे गेले म्हणून आमी कितें केलें पयशे ताका दिले 2 लाख. सो तेज्या मागीर ते म्हणपा लागले तुका एक एजंटा कडसून फोन येतलो म्हणपा लागले कुरियरा थ्रू. सो तुका कुरियर तुजे हार्ड कॉपीज कितें आहा ऑफर लेटर बीन सगळें तितून येतलें म्हणपा लागले. सो आमी कितें केलें बरें म्हटलें ते कुरियराकूय वयल्यान आमी 7,250 पे केले. तो कुरियरूय फ्रॉड गेलो. तेज्या मागीर तेज्या भावान म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो की मीना आपली भयण आनी ते तुमच्या वांगडा फ्रॉड करता अशें करून आमी खूब जाणां भुरगीं वांगडा जालीं वांगडा मेवळीं. सो आतां कितें जालां की काल आमी केस रजिस्टर केल्ली पळय ती आयज तेजी केस रजिस्टर जाला आनी आयज ताका हाडून आमी हांगा दवरला. तेजी केस म्हणजे रजिस्टर जाला आनी आमकां तेंच्यांनी आतां आमचें स्टेटमेंट घेतला म्हणजे आनीक भुरगीं खूब जाणां आहा तेंचें स्टेटमेंट घेवपाचें उरलां. सो आमी एकूच मागता की आमचे पयशे कितें आहा ते आमकां दिवचे आनी आमकां जस्टीस दिवची. आनी तेजें नांव आनी तेजें जें हें आसा पळय डॉक्टर म्हणटा पळय ते हें आहा म्हणजे ते फेक फूल फेक तेजें बंद करचें. ताका दवरपा म्हणजे कसलेंच लायकीचें दवरपाचें न्हू. कित्याक आमचे तेणी खूब म्हणटा पळय ते आमी न्हू मेहनत करून पयशे दिल्लेले आमी कोणाक नाडून केन्ना कोणाक पयशे दिवना. सो आमचे म्हयनेचे पयशे कितें म्हणटा पळय ते आमकां मेवळ्या पुरो आनी आमी मागता की जाता तितले ताका सजा मेळपाची. हे तुमकां खंय मेळ्ळें मीना पूजा ते आमकां एक फ्रेंड थ्रू मेवळे. ओके ते आमगे चवथीक ते एक दीस येयले आपल्या घोवा वांगडा आपल्या फियांसे वांगडा येयले आनी उलयले आनी बसले म्हणजे बसले आमगे ते आनी उलयले की अमके हें आसा जॉब आसा तुका जाय काय म्हणून विचारलें तेणी. सो आमी कितें केलें उलयले तेणे बसोन आनी तेणी आमकां सांगलें प्रोसिजर. सो आमी तितूनसून ते डॉक्टर म्हणून एक डिग्री आहा ताका म्हणून आमी फुडें सरली. नाजाल्यार आमकां तेजें बॅकग्रावंड कितें खबर नासलें एक डॉक्टर म्हणून आमी फुडें सरली. आतां डॉक्टरूच समज अशें करपाक लागले जाल्यार आमी कितें करपाचें साद्या मनशांनी. ह्या मागणी करता की बाबा फाल्यां सकाळीं दुसऱ्या कडेन कोणाक जावंक जायना म्हणून आमी अलर्ट करता सगळ्यांक. आनीक कोण आहा जाल्यार बाबा आमच्या वांगडा तुमी साथ दिया. हे सगळे जाळ्यान कितले लोक फसले तुमचे? ऑलमोस्ट न्हू 300 लोक आसतले काय 300 लोक तरी आसतले जेंचे ऑलमोस्ट अमावंटूच न्हू 40 लाख जातलो म्हाजो मेळोन. सगळ्यान मेजर अमावंट म्हणटा तो म्हाजो आसा 8.5 लाख 8,50,000 प्लस ते कुरियराचे पयशे आहा 7,200. आता तुमचे स्टेटमेंट घेतले आसता आनी तशें आतां तुमकां आयज तांकां धरला खंय तरी अरेस्ट केला. ताका एकल्याक अरेस्ट केला. तेजो भाव बारीन आसा आनी ते कितें म्हणटा भाव बारीन आसा आपूण म्हणटा पयशे घेतले म्हणटा आनी तेज्या गर्लफ्रेंडाक घाल्ले म्हणटा ते बी बारीन आहा म्हणटा. आतां ही कितें करता एकामेकाचेर घालता. ओके कितले जाण आसले ते तेंचे कितले जाण आहा ते तुमचे स्कॅम करपाक? ते 3 जाणां आसा ती प्लस आतां तेजो बॉयफ्रेंड तितून मेवळला जाल्यार खबर ना. कोण कोण आहा? एक भाव ते आनी तेजी जीएफ तेज्या भावाचे जीएफ गर्लफ्रेंड ती दोगांना बारीन आसा हे आतां गोंयान आसा. सध्या ताका अरेस्ट केला. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव संजना आनी तेंचें नांव तेज्या भावाचें नांव अरविंद संदीप गोप आनी तेज्या गर्लफ्रेंडाचें नांव स्नेहल गोवेकर म्हणून. सो तेणी स्टेटमेंट दिला की तेणी आपूण ताका पयशे धाडला स्नेहल गोवेकराक. सांगा तुमी कितें? म्हाजें नांव रजत यादव हांव कांदोळेचो. तो म्हाका जिमा थ्रू मेवलो एज अ ट्रेनर. तो कांदे हांव जिमाक वयतालो थिंगा तो ट्रेनर आसलो. सो तेणी म्हाका सांगलें की 12 नोव्हेंबर हें जॉब ऑफर आहा म्हणून 2 लाख बी पडटले म्हणून आनी म्हयन्याचे 80,000 सॅलरी आसतली म्हणून. सो तेणी म्हाका म्हाजे टोटल तेणें 1.80 लाख तेणें येयले आनी तेणें म्हाका येलो सुद्दां बारेन तेज्या वांगडा 5 दीस आहलो आमी रुमानूच पोवन आहले 5 दीस. सो आमकां कोणाचें कॉन्टॅक्ट करूंक तेणें म्हाका लावंक नासलें जेन्ना मेरेन काम मेळना म्हणून. सो म्हाज्या भावा थ्रू कोणाक फ्रेंडाक तेणें कॉल केलो. म्हाजो भाव एकटो फ्रेंड आहलो थिंगा. सो तेणी म्हाका हेल्प केलो म्हजी टिकेट काडली आनी तो म्हणूंक लागलो की हो मनीस धोड लागना तूं इंडिया हांव तुका सेफ पावयता म्हणून तेणी म्हाजी टिकेट काडली आनी तेणी म्हाका इंडिया सेफ पावयलो. आनी हांवें ताका सांगलें हांव तुजी इंडिया वचून कंप्लेन करता.
सो तो म्हणलो की तूं म्हाजी कंप्लेन करता जाल्यार हांव तुजेर कंप्लेन करता की तूं म्हाका भायल्यान घेवन येयला आनी म्हाका हांगा एकटो सोडून तूं इंडिया पावलो म्हणून. सो ते भिरांतीन हांवें म्हाजी फॅमिली घेवन जाल्ले. सो फॅमिली म्हणून लागली आमकां ते पयशे कांय नाका, तूं हांगा सुशेगाद पावलो तेच आमकां व्हडलें, तूं कंप्लेन बी दिनाका. सो म्हाका आतां 2-3 वीक पयलीं म्हाज्या फ्रेंडा थ्रू जॅक्सन नांवान म्हणटा तो हांव ग्रुपार एड जालो आनी म्हाका मागीर कळलें की म्हाजे व्हडले विक्टम आनी 16-17 जाण आहा. सो तेंच्या थ्रू म्हाका मातशी हिम्मत येयली. सो आमी सगल्यांनी आयन काडून सालिगांव पुलीस स्टेशनान तेजी कंप्लेन दिला आनी हांगाय म्हजो आतां सरान स्टेटमेंट घेतला. सो मागता की म्हाजे व्हडले आनी बाकीच्या भुरग्यांचे सगळ्यांचे पयशे सगल्यांक हे मेळोन सगळे त्याच्या भावान केले. हय हांव हय फकत विक्टीम जालो त्याच्या भावाचो. भावा थ्रू हांवें सगळे पयशे जीपे केला अरविंदाक. मातशें सगळे ट्रान्जॅक्शन आहा अरविंद त्याचे नाव. अरविंद तेजें नांव. ओके. हांवें बीन पयशे आसा ते फक्त अरविंदाकूच ट्रान्सफर केले. म्हाज्या फ्रेंडाचे थ्रू म्हाका अरविंद मेळ्ळो. तेणे म्हाजे कडेन पयशे घेतले. मीन्स म्हणपा लागलो बेरीन भायर वेकन्सी आसा टोयोटा शोरुमान सेल्सान आनी तुमकां सेल्स कन्सल्टंटाची वेकन्सी आसा. सो तुका स्टार्टींग 80,000 पे करपा पडटले. हांवें म्हणलें ओके 80,000 जाल्यार ओके आसा म्हणून सांगलें आनी हांवें स्टार्टींग 80,000 पे केले. मागीर म्हणपा लागलें कितें आपल्याक टिकेटीचे हेजे तेजे पयशे म्हणून सांगपा लागलो आनी 1,51,000 घेतले ताणें म्हाजे कडेन. आनी मागीर ताणें सांगलें तूं म्हागे आतां काम करपा आसल्यार कर ना जाल्यार हांवें पयशे रिटर्न दी अशें म्हण नाका. मागीर म्हाका ब्लॉक केलो. ब्लॉक केलो म्हणटकीर मागीर कितें करतलें ब्लॉक केलो मेळत ना कांयच. मागीर हांवें ताणें म्हाका एक फेक टिकेट धाडलेली. त्या टिकेटी थ्रू मागीर ताका हांवें सोदलें आनी मागीर म्हाका हें सगळें मेळ्ळें की ताणें टोटल 17 जाणांचे पयशे खाल्ले आसा म्हणून. आनी म्हाज्या फ्रेंडाचे बीन घेतला तेणें तेजेय बीन घेतला. ओके. तुमचे नाव कितें? म्हाजें नांव छबी नायक. हांव सावड्ड्या रावता. हो म्हाजो फ्रेंड हेजेय बीन पयशे खाल्ला तेणें. सेम आमकां सगळ्यांक तेणें सेम केला. म्हणल्यार म्हागे 2,15,000 समथींग तेणें हें केला. सो आमगे ट्रान्जॅक्शन तेका आसा आनी थोडे तेणें UPI धाडले आसा. म्हणल्यार आमचे कडेन आसा आमचे रिकॉर्डान आसा की वॉट्सॅपार सुद्दां आसा आमचे कडेन की तेणें UPI धाडल्या ते आमी ट्रान्जॅक्शन केला तेका स्क्रीनशॉट धाडल्या ते सगळे आसा आमचे कडेन. ओवरऑल आमचे कडेन हे सगळे एब्रॉड व्हरपाकूच तुमकां गेलो. हय हय सगळे एब्रॉड जॉब म्हणून सांगला. फक्त एकटोच पावला तो यादव पावला. हांव पावलो. बरं.